पावस पडिल्ले फावट खोल्ले सगळे बुडटा म्हूण कितलेशेच व्हिडिओ व्हायरल जातात। वर्सान वर्स हीच गत। येरादारी करतल्यांक थळाव्यांक हाचो बरोच त्रास जाता। पालिकेन खंय आमदाराक हाचे विशीं पत्रां बरयलीं तरी परिस्थिती आसा तशीच म्हूण म्हापशां पालिकेची नगरसेवक अवनी कोरगांवकार उलयली। एक वराचो पावस पडलो, एक दोन वराचो पावस पडलो आनी हांगा कंप्लीट बुडले की कोणाक अशें वचपाक सुद्दां मेळना जालें। जे रायडर आसा टू व्हिलर तांकां तर सामकेंच कॉम्प्लिकेटेड आसलें हांगासर वचपाक। हो जो नालो आसा तातूंत कॉन्क्रीट घातिल्लें आसा आनी कॉन्क्रीट घातल्या कारणान उदक जें आसा तें सोक जायना। सो आमकां हाजेर कितें तरी पर्मनंट सोल्युशन काडपाक जाय। ह्या बद्दल हांव आमचे जे आमदार आसा जोशुआ डिसोजा हांचे कडेन उलयल्लें आसा। हाजेर काय अजून पर्यंत सोल्युशन काय आयिल्लें ना। सो आमी तांकां एक तीन फावटी रिमायंडर लेटरूय दिल्लें आसा आनी आमचे फाटल्या दिसांनी आमचे गोंयचे CM आमचे दोतोर आयिल्ले तांच्या मुखारूय हो आमी जो आमचो हांगासर जो कितें पावसाच्या दरम्यान म्हणा मॉन्सून सारके पावस आयलो की हांगाचें कितें सिच्युएशन जाता हें तांच्या कडल्यानूय लिपिल्लें ना। ट्यूजडे आमी असो दीस थरयला की हांगासर येवन कितें तें हाजेर आमी एक तोडगो काडया म्हणून। ते आमी जेन्ना कन्सर्न डिपार्टमेंटान वता आमकां थंयच्यान आयकपा येता की आमकां MLAचे प्रायोरिटी नोट जाय म्हणून। आनी हे म्हाका दिसता आमी ही कामां घातल्या हेजेर फुडें जो कितें तोडगो काडपाक जाय वो आमी मेळून काडपाक जाय। ते पावस पडलो की म्हापशेची न्यूज पयली येतात पेपरार की म्हापशा खोल्ले बुडले। सो आमकां लोक विचारता तुमची आयज न्हंय व्हांवली काय म्हणून आमकां विचारता। जेन्ना ते हांगासर इनॉग्रेशनाक आयिल्ले तेन्ना बी हांगा तांकां दाखयल्लो आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की करया म्हणून तांकां खबर आसा अशें म्हटिल्लें। सो हांव मागता की आमी आनी 3 लेटरां बी तांकां दिल्या, रिमायंडर लेटरूय दिला ह्या कामा बद्दल म्हणा आनी एक 8-9 कामां लिस्ट आसा आमी दिल्ले। आमी एक आमच्या वॉर्डाची की मिटींग घेवनूच आमी तांकां मेळिल्ले आनी ते आमी पॉयंट डिस्कस केल्ले। सो आमी तांकां सांगिल्लें आसा। सो हांव म्हणटा की तांच्यांनी हांचेर मातशें एक लक्ष घालचें आनी लोकांचो जो कितें हो व्हडलो जो हांगा प्रॉब्लम आसा खोर्लेकारांचो तो सॉल्व करचो। चिकन वेस्ट, उस्तिल्ली माती, हेर कोयर सगळे नाल्यांनी उडयल्ल्यान गटर सगळो ब्लॉक जाला म्हूण माजी नगरसेवकान सांगलें। एक गोष्ट जाल्या की बरेच लोक घरां बांदतात आनी घरां बांदतात ती माती आपूण व्हरोन खंय तरी तेजी हे करची अशें करिना। ते माती थंयच सांडटात किंवा ती व्हाळान घालून उडयतात। आमचो जो नाला आसा जो वयरसून येता खरें म्हणजे समतान नगरसून येता, समतान नगर पासून तो हांगा गणेश चौक आनी असो आनी दुसरो आमची स्मशान भुमी आहा थंयसून तो येता। आनी बऱ्याच वेळा अशें जालां की जेन्ना ब्लॉक जाता तेन्ना ब्लॉक पळयता तेन्ना आमकां चिकनान भरलेल्यो पोतयो ताका गांठी मारतात। वेस्ट ऑफ चिकनाचे जे वेस्ट आहा पळय तें पोतयांनी भरून ताका गांठी मारता आनी त्यो सोडटा। आनी हांवें गेल्या फावटी अशेंच जाल्लें तेन्ना आमी चॅक केल्लें तेन्ना म्हाका स्मशान भुमी कडेन चिकनाचे 2-3 शॉपां आसा आनी थंय म्हाका ते सकल पडलेले त्या व्हाळान पडलेले दिसले। तेज्या नंतर थोड्या लोकांक केळमे कापले, केळीचो घड घरान दवरता आनी केळी काडटा आनी व्हाळान उडयता। केळ्याचें जें झाड आसा तें काडटा आनी व्हाळान उडयतात आनी ते नाल्लांनी येवन हांगा शिरकातात। WRD जे डिसिल्डिंग करता ती फक्त ते वयर पडलेली थोडीशी झाडां व्हाळान जाल्लीं झाडां ती कापप बऱ्याच वेळा ते व्हरतात, एकदां ते थंयच सांडटात। सेवेचें काम सुरू जाल्यार तेन्ना पासून जी माती आसा पळय ती ह्या व्हाळान सोडलेली आहा तेंच्यांनी। बेगोबेग उपाय काडचे म्हूण थळाव्याची मागणी। 1 लिटराची बॉटल आसा, ह्या 1 लिटर उदकाच्या बॉटलीन 1 लिटर उदकूच वतलें। फाल्यां जर हेतून जर माती जर फूल अशी भरून उरले आनी अर्दी माती काडली जाल्यार हे जो वॉल्यूम जो 1 लिटराचो आसतलो अर्दी काडली जाल्यार आमकां अर्दी लिटरूच भितर फक्त उदक वतलें। उरलेलें उदक आसा तें सगळें भायरसून येतलें। ही परिस्थिती अक्षरशः खोर्ले जाल्लेली आसा। कित्याक मेन कारण हो ते बॉटल जे आसा तेजो वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल म्हणजे व्हाळाचो जो वॉल्यूम जो आसा तो परत रिस्टोर करपाची परत अत्यंत गरज आसा। PWDची जे आमची 2 लायनी आसा ह्या सायडीक आसा आनी अदर सायड आसा, दोनूय एका अशी पायप्स आसा की भितर येवन सगळे जे डॉमेस्टीक वेस्ट आसा पण आनी कितें आसा ते येवन शिरकाता थंयसर आनी ताका लागूनूय हो एक कारण आसा व्हाळ ओवरफ्लो जाता। म्हाका तरी दिसता आमदारान की हेजेर खरेंच कित्याक हो प्रश्न जो मोठो प्रश्न आसा इनिशिएटीव घालून हो सुटावो करूंक जाय। प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार।